गोयच्या धरणांनी तशेंच बंधाऱ्यांनी जुना मेरेन पावतलो इतलो उदकाचो सांठो आसा। देखून लोकांक उदकाचो उणाव जावचो ना। तशेंच पंचवाडी धरणाक उदकाचो निसर्गीक स्त्रोत ना। ताका लागून दुसरे कडल्यान उदक हाडून ह्या धरणाक ते सोडपाचो विचार आशिल्ल्याचें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। उदक आसा आनी मध्यंतर जो पावस पडलो तेही पावसाचो आमकां फायदो जाल्लो आसा। ठीक। दुसरें आमचे अपस्ट्रीम जे बंधारे आसा ते अजून सगळे बंधारे आमी ओपन करूना, त्यामुळे उदकाची कसलीच अडचण नासली। रॉ वॉटर सप्लाय करपाक संबंधी अडचण नासली। ओपाच्या रगारा वयर जे अपस्ट्रीम जे आसा तें उदक थंय लागीं गांवां खंय लागता, पूण आमकां सकयल ओपा बॅरेज बी ज्या जाग्यार आसा, पंपींग आमचे सिस्टम जे आसा पळय त्या जाग्यार भरपूर उदक आसा आनी उलट थंय लेवल उदकाचें लेवल वाडिल्लें आसा। सो फाटल्या दिसांनी पावस पडला तेच्या खातीर लेवल वाडला म्हणटा तें एक कारण जालें। नॉर्मली गोंयचो नेचर कसो आसा, उदका संबंद नेचर कसो आसा की सादारणशे मदीं पावस पडलो इन द मंथ ऑफ एप्रील किंवा मे तर ताचो फायदो मेळटाच, पूण अदरवायज सुद्दां आमची डॅमाची आतां पर्यंत जी बांदावळ आमी केल्ली आसा त्या अनुसार जून म्हयन्या पर्यंत उदक पावपा सारकी तितली ताकद आसा, म्हणजे तितली स्टोरेज आसा। हय, जुनाच्या सादारणशे 15-20 तारखे पर्यंत उदक एक्सेप्ट पंचवाडी डॅम, कळ्ळें ना। बाकी ठिकाणी ज्या पद्दतीन बंधारे बांदिल्ले आसात प्रत्येक न्हंयचेर, त्या बंधाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान किंवा इवन मायनींग पिट्स आसात ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान उदक जे आसा पळय न्ही तें सादारणशें म्हणजे समजा की कडक हे आयलो उनाळो म्हणजे जुलय ऑगस्टा पर्यंत पावप तेन्ना प्रॉब्लेम ना। अदरवायज जून 15 पर्यंत तरी उदकाची प्रॉब्लेम